मरणाचो काळ जाल्ली नानोडे वाठारांतली ती चिरेखण कायमची पुरून काडची अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान फुडें येवपाक लागल्या। नानोडेच्या बटवाडी वाठारांत आशिल्ली चिरेखण जीवघेणी थारत आसा। आतां मेरेन हे चिरेखणीन 4 जाणांचे बळी घेतल्यात अशी माहिती फुडें आयल्या। काल जी लाटमारचे भागान माझ्या वार्डान जी घटना घडली, एक यंग भुरगो खणीन न्हांवपाक हेच्या पयलीं थंय 2 ते 3 घटना घडलेल्यो आसा। ही कालची म्हाका दिसता चवथी घटना। आनी यंग भुरगे जे येतात खणीन उडक्यो मारतात वयल्यान आनी सोरो पिवन जे उडक्यो मारतात तांकां अंदाज कळना ते खणीचो। ती खण खूब खोल आसा। हांव सरकारा कडेन एक मागणी करता की सरकारान फाटल्या वेळार जो एक भुरगो पेट्यालो तेन्ना सरकार आमच्या तलाठी आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की ताका फेन्सिंग घालून तो बंद करता अशें म्हणून, पूण आजून काय जालें ना। हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागणी करता आनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन की अश्यो ज्यो खणी आसा त्या खणींक एक तर कितें तरी हाडून तितून घालूंक लावचें वेस्ट मटेरियल, किंवा ताका फेन्सिंग करून बंद करचें। कित्याक हे तरणाटे भुरगे जे आसा ते थंय न्हांवपाक वयता। आमी खुबशे फावटी हांवें स्वता थंय बॅनर सुद्दां करून लायिल्ले आसा की येवपाक जायना म्हणून, पण भुरगे आयकना। जर सांगपाक गेले जाल्यार ते झगडपाक धांवता। सो गुगलाचेर जे लोकेशन घातला ते मातशें बंद करूंक मेळटा जाल्यार करचें। हांवें पर्सनली केलां पण तें जावंक ना। सो ते बंद करचें अशें सायबर क्रायमा कडेन हांव मागतां। भटवाडी नानोडे वाठारात आशिल्ले हे चिरेखणीत आता मेरेन 4 जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। फाटल्या आयतारा पणजेच्यान आयिल्ल्या एका गटांतल्या मोहित कश्यप ह्या 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक हे चिरेखणीत बुडून मरण येवपाची घडणूक घडल्या। हे घडणुके उपरांत हे चिरेखणीच्या सुरक्षे विशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्ले आसा। ही चिरेखण कायमची पुरून उडोवची अशी मागणी आता फुडें येवपाक लागल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।